कर्नाटकाक महादेवापुरान जो आमकां क्लासीक केस मेळ्ळी ती गोंयानूय आसा. I don't want to name the constituency, but there are constituencies where we have found की एका हाऊस नंबराचेर 80+ वोटर registered आसा. So our team is working on ground to check. त्या 80 लोक जे एका घरान जे registered आहा पळय ते डिफरंट फॅमिलीचे, डिफरंट रिलिजनाचे लोक रावता. सो ते पळयतकीच म्हाका याद आयली की येस, इंडिया इज अ कंट्री, डायवर्सिफाईड कंट्री विथ डिफरंट कास्ट, रिलिजन, क्रीड. नुव्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जस्ट साइड ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया थंय एक बांगलादेशीची थंय वस्ती थंय तयार जाल्ली. 100+ हाऊजीस आर देर वेर बांगलादेशी पीपल आर स्टेइंग. सो हे सरकाराचे दोळे बंद फक्त जोडपाक पेटल्या. काँग्रेसीन मांडिल्ल्या सगळ्या प्रस्नांक उत्तरां आयल्या आनी जर दिल्ली आश्वासनां पुराय केली ना जाल्यार काँग्रेस रस्त्यार देंवतली. दर एका खात्याच्या कार्यालयात वचून घेराव घालतली अशी शिटकावणी काँग्रेसीचे अध्यक्ष अमित पाटकरान दिल्या. या फावट 810 स्टार्ड आणि अनस्टार्ड क्वेश्चन्स आमी घातले. त्या 810+ क्वेश्चनांक आमकां उत्तरां आयिल्लीं आसा. येणाऱ्या काळान हे सगळे डिटेल्स डेटा घेवन वी वूड go and gherav each department. We would come on the road and protest if these demands are not fulfilled. And I think there is enough data to expose the corruption of this government. म्हाका दिसता हिस्ट्री ऑफ गोवान इतले करप्शन जावना ते गेल्ल्या ह्या 10 वर्सांन ह्या सरकारान गोंयच्या जनते कडल्यान लुटिल्ले आसा. आमचे तिनूय आमदार खास करून बाबुरी आलेमांव, एल्टन डिकोस्टा आनी कार्लोस फरेरा हांचे हांव धन्यवाद करता. तांकां हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता की 3 आमदार जावन 33च्या अगेन्स्ट तांणी ह्या सरकाराक एक्सपोज केल्ले आसा, घेराव घातिल्ले आसा आनी कंप्लिटली ह्या सरकाराची करप्शनां ही भायर काडिल्ली आसा. प्रुडंटा खातीर चेतन गांवस.